आयज पॉझिटिव्हिटी रेट जी आसा अजून हायेस्ट आसा आख्खे इंडियेक आणि गोंय जे आसा अजून पासून डेथ रेट ती वाडीत आसा ती देंवना. दिसाक आयज 40 ते 70 लोक दिसाक मरत आसा आणि केसीस वाडीत आसा. 1000 2000 3000 करून केसीस टील डेट आसा. आयज डॉक्टर वॉर्निंग दिता की थर्ड वेव येवपाचो आसा आणि ह्या थर्ड वेवान जायती आमची भुरगीं इफेक्टेड जातली आणि ह्या कारणा खातीर मरोंकूय शकता. पूण अजून सरकार जो आसा जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो आसा इज इन मेस अँड हायली मिसमॅनेज्ड. आयज आमचो डीन जो एम बांदेकर तो आयज ताका कितलीशीच चार्ज दिलेले आसा. आयज तो MS म्हणून आसा, मेडिकल सुप्रिंटेंडंट म्हणून आसा, तो OPD हँडल करता, तो ऑपरेशन करता, तो HOD आसा ऑर्थोपेडिक्साचो, तसो करून दुसरे डिपार्टमेंट हँडल करता आणि त्या भायर ताका कोविड दिला. आयज एक मनशाक हे सगळे हँडल करपाक शकता काय? आय एम नॉट क्वेश्चनिंग हिम हीज डेडिकेशन, पूण एक मनशाकूच कित्याक? आयज जे आसा कन्सल्टंटाक तुम्ही कोविड हेड केला, अनार खांडेपरकर म्हणून. आयज HOD त्या डिपार्टमेंटात आसा एडविन गोम्स मेडिसिनाचो आणि तुम्ही कन्सल्टंटाक दिला. आता एडविन जो आसा तेणे लास्ट टाइम ही हँडल्ड ESI अँड कोविड क्रायसिस इन अ मच बेटर वे. पूण आयज ताका फकत ESI दिला, ताका ओव्हरऑल चार्ज तुम्ही कित्याक दिना? आयज ज्या मनशान बरें मॅनेजमेंट केला कोविडाचे ताका तुम्ही फकत एक धाकटो डिपार्टमेंट ESI हँडल करपाक दिता आणि तुम्ही JMC जे आसा सगळे चार्जीस एकाच मनशाक दिता. हे कोविड क्रायसिस सॉल्व जातले कशें? आयज हायकोर्टान म्हणटा तुम्ही ट्रॅक्टर चलोवपाक जायना, हे चलोवपाक जायना, ते चलोवपाक जायना, अशें करून तुम्ही लोकांचे दुर्दर्शन करून उडयला. हांव सरकाराक सरळ सांगपाक सोदतां, आयज जे आयज आमी ह्या सरकाराक निवडून हाडलो कित्याक गव्हर्नन्स करपाक, पूण आयज गव्हर्नन्स सरकार कोन्ना. सिस्टम जो आसा तो सारको सुवातेर घालना. आयज सिस्टम घालता हायकोर्ट. एन्ड हांव मागता ऑनरेबल हायकोर्टाक सुमोटन कॉग्निझन्स घेवचे की आयज जे मिसमॅनेजमेंट आहा JMCन तो ताऱ्यार घालपाचो टायम आसा. आयज तुम्ही कोविड म्हणून डिक्लेअर केला आणि एका मनशाक सगळे तुम्ही सांबाळपाक दिला. अरे तो दुसरे डिपार्टमेंट हँडल करतलो कसो? एक मनशा कडेन कॅपॅसिटी आसा काय इतले स्ट्रेसफुल काम करपाक? एक डेडिकेटेड मनीस दवरपाक जाय ते कोविड मॅनेजमेंट करपाक. आणि आयज सरकार जो आसा एक सायड बॉर्डर ओपन करपाक सोदता. अरे हे चलना कितें तुमचें? आयज महाराष्ट्र आसा अजून पासून सगळे स्टेटीक रिस्ट्रिक्शन घातलेले आसा. नोबडी कॅन एंटर इन द स्टेट विदाउट PCR टेस्ट. आयज म्हाका मनोहर पर्रीकराचो उगडास येता आणि ह्या सरकारान सांगलेले की मनोहर पर्रीकराची लेगेसी आपण चलयतलो. मनोहर पर्रीकरान टोल टॅक्स घातलेले गोंयान एंट्री करपाक अँड इट वॉज द फर्स्ट कायंड ऑफ टॅक्स इन एंटायर इंडिया. आयज तुम्ही PCR टेस्ट मॅन्डेटरी करपाक शकना भायल्या लोकांक. आतां तुम्ही कितें गोंय विकपाक काडला? और हे गोंय तुम्ही काबार करपाचे प्लॅन आसा? कित्याक तुमकां सागरमाला प्लॅन इम्प्लिमेंट करपाक जाय, सगळे डेव्हलपमेंटाचे काम करपाक जाय, लोकांक हाडपाक जाय, गोंयकारांक काबार करपाक जाय. हे अशें चल्लेलें आसा. हांव सरकाराक विनंती करता, जे सिस्टम आसा ते सिस्टम सुवातेर घाला. वी कॅनॉट एफोर्ड टू हॅव मोर लॉसीस. आणि आमचे गोंयान फुडले 6 म्हयने तरी देर हॅज टू बी नो गोवन और नो ट्युरिस्ट कॅन कम विदाउट PCR टेस्ट. अरे जे गोंय कोविड फ्री असल्यारूच ट्युरिस्ट येतले न्हू. तुम्ही कोणाचे प्रेशरार आसा? 5 स्टार रिसॉर्टाक ते तुका प्रेशर घालता ओ कोण घालता? जेन्ना गोंयच्या लोकांक सेफली दवरपाचो तुमचो कायदो आसा, तुमची मोरल ग्राउंड्स आसा आणि हे तुमचे कडेन जायना जाल्यार हांव सरकार आमकां कित्याक जाय? सो हांव सरकाराक विनंती करता, स्पेशली चीफ मिनिस्टर आणि हेल्थ मिनिस्टराक, की जे सिस्टम आसा ते सिस्टम सारखे करा आणि एकाच मनशाक सगळे बर्डन दिनाका. आयज तुमचोच मिनिस्टर MLA सांगता की हे वालपय कॉपरेटिव्ह सोसायटी जालेले आसा. अशें दिसता की तुम्ही या एकाच मनशाक सगळ्यांक हेड केला काय? कित्याक जॉब रिझर्वेशन करपा खातीर काय? आनी कितें रिजन आसा? सो हांव मागता, सरकाराक विनंती करता की आमचे जे पॉझिटिव्हिटी रेट जे आसा सकयल करा
जाता तितले स्ट्रिक्चर घालपा जाय. आयज कर्फ्यू आसा जी कर्फ्यू आसा ती फूल स्विंग चालू आसा. लोक भोंवत आसा. इलिगल धंदो चालू आसा. मोडको गॅम्बलिंग चालू आसा. तांकां कांय कोविड लागना. आनी हे आमी पॉझिटिव्ह रेट कशे दिवं वयतले. सो सरकाराक हे गरजेचें आसा की जेन्ना कर्फ्यू आसा म्हणल्यार कर्फ्यू म्हणल्यार सारको इम्प्लिमेंट करपा जाय. आनी तो इम्प्लिमेंटेशन ह्या पाटी सारको जावना कंपेर्ड टू लास्ट इयर. तेका लागून आमची पॉझिटिव्ह रेट चालूच आसा. सो हांव मागता सरकाराक की हे लॉकडावन आयज कर्फ्यू जो काबार जावपाचो आसा तो कर्फ्यू तुमी ताबडतोब वाडोवचे. हे कर्फ्यू तुमी वाडयना जाल्यार वा लॉकडावन तुमी वाडयना जाल्यार आयज डेथ रेट वाडटली आनी थर्ड वेव जे येयली तेन्ना गोंयांत वी वील लूज थाउजंड्स ऑफ मिनिस्टर. कित्याक तुमचो खुद हेल्थ मिनिस्टरान सांगला की 200 ते 300 लोक मरपाक शकता दिसाक. सो हांव मागता सरकाराक की लॉकडावनूय वाडोवचें.